आमकां हकोताम घर जाय आमकां आनी कांयच नाका घर जाय आमकां तोच जाग जाय आमकां रावलो तोच जाग जाय थिंगाच जाय सगळे आमगे रिकॉर्ड थिंगाची हा आमगे हिंदू हांवें ताका किरूच ना गेला आमचे जाती हाडला डिमॉलिशनाचेर आर्जीन गोंयकार आनी भायले म्हूण राजकारण केल्ले अलेक्सान ह्या प्रकरणाचेर आर्जीचेर फोग काडलो. And had they to come to me before this demolition, I would have definitely tried to have got the demolition postponed or delayed. There was a big hue and cry by various parties. I was happy because somebody even spoke of the Pogo bill. But the person did not say that the husband of this lady was a non-vote. So I do not know whether RG's Pogo bill was applicable to this particular family. But leave that aside. Humanity grounds. I believe it was wrong on the part of the Kumda to have demolished the structure at this time of the year. 40 वर्स फाटी तिनी जोर तो गौर बांधिला पयले पावटी आमदार जाला in 1994 म्हणटकूच 40 वर्स फाटी हांव म्हणूंक शकना आसलो गौर बांद म्हणून तूं. खासदार सार्दिनाची सरकाराचेर टिका. जे भायली लोकांक मायग्रंटांनी येवन बांदलें तें म्हणूं जायना तुमच्यान आनी आमचे गोंयकार भाव भयण्यो दुर्बळ आहाय 40 वर्स ती थिंग रावताय हांव म्हणना ताका मेथड आहा मोडपाक कोरपाक पूण नॉट ओवरनायट देखून हांव सरकाराक उलो मारतें केलां तें तुमी काडीच ना म्हूण दाखयलां एक पॉयंट एकदम आयकलो तें दूख भोगलें आनी हांवूय तुमकां सांगता कितें म्हज्यान करून जाता तें करतो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील.